चल एका सांगलें तुका कितें करूंक जाय, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. तुका व्हडलें म्हणून लेखूंक जाय, तुका एक बरो लिडर जावंक जाय, या तुका हेरांच्या अंडर आसो नजो, ह्या हेरांनी सांगलें तुका आयकोंक नाका. तर हांवें सांगलें त्या कॉलेजींत एक तुवें डायरेक्टर जायचें, दुसरें त्या हॉस्टेलांत तुवें मॅट्रान जायचें. ते जाल्यार तुका सादारण म्हणटा कोणी विचारचें ना. दुसरे अधिकारी आसात पूण तुजे स्टेप्स तुवें काडल्यात तें कर. एका फावट तुका अशें तांणी सांगलें आयकोंक नाका, तांणी सांगलें बरें चलोंक नाका, तर तांच्या रुली प्रकार ती सांगतालीं. एका फावट तुका जायना तुवें वचचें पडटलें. ऑर एल्स तुका थंयच रावोंक जाय तर यू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए हॉस्पिटल ऑर कॉलेज, यू बिकम द मॅट्रन ऑफ हॉस्टेल. तर तुका त्या दळा तुवें कांयच भियेचें म्हूण ना. आनी ह्या वेळार तिका सांगतना हांवें सांगलें तुका एकच एक सिंपल मॅक्सीम दिता. तुजें तें आसा जाल्यार अहम तें आसा पळय प्रायड, जेवसाराचें प्रायड आसा पळय तें तुका डिफीट करचें जाल्यार यू नीड टू से सॉरी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हळ्यार जेजू आमी ह्या प्राचीत काळार तुका परत्या मोगान लागीं सरोंक आयल्या. हर एका दिसा आमी लागींच आसता, पूण प्राचीत काळार आनी चड आनी चड मोगान तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक आमकां भागीदार कर म्हूण आमी मागता. सकाळच्या वेळा हे शिकोण विक्षण करचें हर एका भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तो आशिर्वाद शिवर हर एका भुरग्यां थंय वत आनी आमी इंच एक आशिर्वाद जावच्याक आमकां तो फावो कर. आमच्या जिवनांत अनंत वाटांनी आमी वेता आसतना खंयचे वाटे बरो आनी खंयचे वाटे बरो न्हय म्हूण तूं आमकां दाखोवन दी. कित्याक आमी खंयसर गेल्यार हे जंय तुजे थंय इंच सोम्या. ताका देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी सोम्या थंय एक जावन जियेत आसतना ताच्या खऱ्या वाटेन जियोंक सोर आदार आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू माय लॉर्ड, थँक यू जीजस. जेजू म्हज्या मोगळा बाप्पा तुका मार्गां दिता, उपकार बावडटा. जेजू तुजो चड आनी चड मोग करूंक हांव सदांच व्हडा अत्रेगान आनी अभिमानान धांवोन धांवोन तुज्या लागीं येता. आनी तेन्ना खंडीत जावन तूं म्हाका निराशी करिनाय. वर्त्या भरवशान आसल्या म्हाका तुज्या भावार्थांत एक करताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावनान भयणीनो तुमी आयकलां जावंक बरो प्रेज एंड वर्शीप करतना एक कंतर आमी गायता. जोर्डनाच्या आलतडी, जोर्डनाच्या पलतडी, खंयसर तूं गेल्या रे, खंयसर तूं आसल्या रे, देवा सदां तुजी स्तुती करतलो. पळया खंय गेल्यार देवा तुजी स्तुती करतलो. त्याच मापान आनी एक तरान आमी पळयलें जाल्यार खंयसर तूं गेल्या रे, खंयसर तूं आयल्या रे, हांव तुजी पाट सोडचो ना. हांव तुजी पाट सोडचो ना म्हणटा कोण? हांव तुका दोस्तालोच, हांव तुका दोस्तालोच. खंय तूं वच, खंय तूं ये, हांव तुजी पाट सोडचोच ना. तुमकां कोणाक क्लू मेळ्ळो जाल्यार तुमी सांगचें. खंय वच, खंय ये. आमी कितलें सुकोंक पळयल्यारय सुकोंक साध्य जायना. फाटल्यानच धांवोन येता, फाटल्यानच त्या अपुर्बाच्या भुमी वायकुटांत उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयलें देवा बरें आसल्या मनशाक ताणें सोडूना. सोम्या जेजू सयत ताणें सोडूना. तूं मरुभुमींत वच या मलेनाडूंत वच, वट्टांत राव या तोडप्यान न्हीद, जलभुमींत राव या वायुमार्गांत वच, मनीस जावन जियेतना तें तुका आसतलेंच. आतां तुका कळ्ळें म्हण दिसलें. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथान देवा बरें आसल्या मनशाक सोडूना, मरुभुमींत जेजूक त्यान सोडूना, आनी अशें आसता तुका आनी म्हाकाय तें सोडिना.
आनी तें कितें ताळणी बुलावणी टेम्पटेशन ताळणी बुलावणी टेम्पटेशन हे हर एक लागी स्वाभावीक जावन येताच तुका सण सोडिना खंय तूं धांव खंय तूं लीप उदका भितर जाय जाल्यार वचून बस ग्लासाच्या घरान जाय जाल्यार बस पूण तुजे ताळणी मात्र तुका नाडचें सोडूंकूच सोडिना ताका आमी म्हणटा बुलावणी या टेम्पटेशन. तर ह्या ताळण्या वयर कशें जैत व्हरचें ताळणी आमकां एवॉयड करूंक जायना ते येवन वचो म्हूण आमकां वय घालूंक जायना ते वय नजो म्हूण आमी बायंड करूंक आमी पळयता पूण ते येतासच त्या प्रमाणेंत आमी ताका पयस वचून दी म्हूण कांयच दुसरें अरेंजमेंट केलें म्हळ्यार तें जायना. पूण ह्या आयिल्ल्या ताळण्या वयर जैत कशें व्हरयेत म्हूण आमी पळयवेत मात न्ही जैतेवंत आमी जावयेत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अँड प्रेज द लॉर्ड. जैतवंत आमी जावंक जाता. म्हणजे एक सिंपल मॅक्सीम हांवें बसून चिंतना मिसांत जस्ट वचपा आयकत आसतना लेंट LENT आनी प्राचीत काळ खरेंच मातसो काळ सो इंग्लिशांत लेंट म्हणटा आसतना तें बऱ्या तरान पडटा ताका एक एब्रिवेशन अशें हाडिल्लें जावन आसा म्हजेंच हांवें चिंतून मोतींत आयिल्लें लव इक्विलिब्रियम नो टू टेम्पटेशन. लव इक्विलिब्रियम नो टू टेम्पटेशन म्हळ्यार तुवें सोम्याच्या वर्त्या मोगांत इक्वल जाता आसतना त्या प्रमाणे तुजो मोग उंचल्या 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 मट्टाक वचोन सोम्याच्या मोगांत एक जाता आसतना कितें ताळणी आयल्यार तें फूड करूंक तुका आदार दिता. नो टू टेम्पटेशन म्हळ्यार त्या टेम्पटेशनाक तूं वळाक टेम्पटेशन आसतात पूण यू वील नॉट बी अंडर दोज टेम्पटेशन्स. यू वील नॉट बी एक्टिवेटींग दोज टेम्पटेशन्स. ती म्हज्या जिवनांत कार्यरुपी जायनातल्या बरी हांवें पळोवन त्या टेम्पटेशनाक नो म्हणूंक म्हाका आदार दिता. केन्ना म्हजो मोग सोम्याच्या मोगाच्या त्या वर्त्या संद्रेक वता आसतना म्हज्या सोम्याच्या मोगाच्या वर्त्या तुलनांत एक जाता आसतना इक्विलिब्रियम म्हळ्यार इक्वालंट म्हणटा आनी तेजें म्हणटाना इक्विलिब्रियम त्या मोगाक सरी जाता आसतना बरें शब्द म्हळ्यार सोम्याच्या मोगाक म्हजो मोग सरी जाता आसतना खंयचेंय टेम्पटेशन येवं दी तें आमी फूड करूंक शकतले. सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आयली ती ताळणी त्याच उपास उपरांत ती ताळणी येता आसतना सोम्याचो मोग आपल्या बापा थंय असो आसलो की सरी समान जावन आसलो. बाप आनी हांव एक आनी त्या बापा आनी पुताचो मोग एक जावन आसल्या देखून ताका कितलेंय टेम्पटेशन आयल्यार तो भियेलो ना. ताच्या बदलाक तें सगळें टेम्पटेशन ताणें घेतलें आनी त्या टेम्पटेशनाक खंयच्या तरान ताका जावाब दिवन ती सगळीं नो म्हूण सांगत जाय. त्या प्रमाणे देवाच्या उतरा काल सोम्यान त्या सगळ्या बुलावणेक ताळणेक आपल्या जिवनांतावन पयस काण उडयलें. पयस उडयलें मात न्ही ती ताच्या लागीं केन्नाच ताका कांय त्रास करिनातल्या बरी सोम्यान त्या बापाच्या मोगांत एकतारपण आपणयल्या देखून एक जाल्ल्या देखून ताका तें साध्य जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, वी लव यू जीजस. वय आमचो मोग चड आनी चड ताका खातीर आमी गायता न्ही चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड आनीक कितलो चड सर्तीक आमच्या काळजांत भरच्याक सोम्याच्या अगाध मोगा सांगता म्हजो मोग सरी समान जाता आसतना खंयचे ताळणी आनी बुलावणी म्हाका कांयच करूंक शकचे नात. तर आमी ताळण्यावर कशें जीक व्हरयेत कशें जिखोंक जाय आमी जिखतल्यावूच म्हणलो एक बरवसो आमचे थंय आसोंक जाय. ताळणी आयिल्ल्या क्षण आमी त्या ताळण्या सांबाळा जायते मनशाचो कितें करचें म्हूण कळी जावना
हांव त्या ताळण्याक सांपडलो आनी सांपडली आनी त्या ताळण्याक बाली जाली म्हूण सांगतात. तस जाल्यार बुलावण्याक आमी बाली जावं जे तर आमच्या थंय देवाचो मोग उणो आसा जंय तर देवाक हांवें कितेंच मानवानासतना हांवें त्या ताळण्याक सांपडलें तर देवाक हांव दुखयतां आनी तें आमचे थंय ना तर आमी ताळण्याक सांपडटा. पयलें म्हज्या देवाक हांव दुखयता न्ही गे, म्हज्या देवाक हांव पयस करता न्ही गे म्हणल्यार एक आसा जाय. त्या खातीर म्हणटा फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाक हांव दुखयता न्ही गे म्हणल्यार एक चिंतप म्हजें तें आसा जाल्यार देवाचें म्हाका आसता. फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार नॅगेटीव न्ही, फियर ऑफ गॉड इज पॉजिटीव. म्हज्या देवाक हांवें दुखोवंक नजो आनी एका मनशा वयर म्हाका मान आनी गौरव आसा तर म्हाका त्या मनशाचें आसा म्हळ्यार त्या मनशाक हांव भियोन धांवता म्हूण न्ही, तो बलिश्ट आनी स्ट्रॉंगेस्ट म्हणल्या खातीर हांव भियेता म्हूण न्ही, त्या मनशाक हांवें दुखोवं नजो. त्या मनशाक हांव म्हज्या करण्यांनी म्हज्या उतरांनी खंय दुखयता कळना म्हणल्यार एक त्या देखून सोम्याक आमी दुखयता कोणना म्हणल्यार एक आसा तर ती भिरांत आसा तर आमी ताळण्याक सांपडना. ताळणी येवन चिंतत स्वाभावीक नॉर्मल. हांवें तुमकां सांगलें खंयसर तूं गेल्यार, खंयसर तूं आसल्यार, खंयसर तूं लिपोवन रावल्यार, खंयच्या गांवाक तूं धांवल्यार तुका ती ताळणी सोडची नात. ताळणी येतालीच. दॅट्स वाय लव इक्विलिब्रियम लेंट LENT नो टू टेम्पटेशन, नो टू टेम्पटेशन. आनी तशें सोम्यानंतर आमकां एक निदर्शन दिल्लें जावन आसा कसली ताळणी. आनी त्या वेळार जेवणसार म्हणा लागलो हे सगळो देश हांव तुका दितालो. पळया जेवणसारी जायते अश्युरन्स करता. कालीच एकलो तरणाटो येयलो म्हणा लागलो मनशा बळबूद लागल्या फादर, इतलो अपुरबायचो आसलो, इतल्या बऱ्या तरान मिसांव असो आसलो, सक्रामेंत स्विकार करतालो, सगळें करतालो. आज कोणा फाटल्यान तो धांवला आनी कित्याक ताणें सांगलें सगळी संपत्ती हाका आयल्या गे, वो संपत्ती खातीर आसा गी, हाची संपत्ती जेवणसारी दिवंक शकता म्हणा लागलो. लायक जेवणसारी दिवंक शकता, सोम्याक तर नडलें आसा, सगळो देश तुका दितलो, तुज्या अधीन करतालो, कांयच पावर नातलो म्हळ्यार ते खंयचेय ताच्या अंडर नातले. तसलो एक जेवणसार सोम्याक देवाच्या पुताक ते सांगता म्हणटाना तुका आनी म्हाका सोडतालो गे. आनी तो म्हणा लागलो मनशाचें नाश जाताना कशें जातालें गे आमकां कळीत ना, कित्याक सैतान दिवंक आश्चर्यन दाखयता पूण तो नासाच्या वाटेक लायता म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी बायबलाचे प्रत्ये उक्ते केले जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3 अध्यायांत देवान रचलेली रचना ताळणेक सांपडली आनी संवसार तांणी होगडोवन घेतलो. तो संवसार संपूर्ण तरान होगडोवन घेतलो. कित्याक देवाच्या मोगान ती आसतना देवाचे कुरपेची नेसण ती नाशिल्ली. आतां आनी येव द गार्मेंट ऑफ ग्रेस म्हणटा आमी. आनी ती कुरपेची नेसण कितें गे म्हळ्यार देवाच्या मोगांत ती बरोवन ओमतातालीं. देवाचो मोग तांच्या थंय सारी समान जावन ती जियेतालीं. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा दैवीकपण आमी म्हणटा. सो दैवीकपणांत ती बरोवन ओमतातालीं, देवाच्या मोगांत ती एक जाल्लीं. आनी कितें जालें, ती खंय त्या येदेन बागेंत गेल्यार तांकां कोणूच विसारतालो नातलो. एकच एक कंडिशन आसलें, आड व्हरलेल्या रुखाचें पळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तांकां ताकीद दिल्ली. तितलें मात्र जाल्यार तितलें सगळी आसोन देवाच्यात सन्निधी येल्ली म्हळ्यार ताच्यात व्हरते हजरपणान ती आसोन देवाक रूपी पळोवन मुखामुखी आसोन त्या देवाचो ताळो आयकल्ली आदाव आनी येव त्याच येदेन बागेंत नाडूंक आयिल्ल्या सर्पाच्या ताळणेक बुलावणेक जेवणसार सर्पा मुखार रायिल्लो आनी त्या बुलावणेक ती बली जातात. आमकां ताळणी दोसतात पूण ती दोसतात म्हूण आमी बली जावंक जायना. आमी बली जावंक जायना. एकाद वेळा आदाव आनी येवेन आमचो देव आसतना ह्या ताळण्याक आमी कित्याक बली जाय हाचें उतर आमी कितें आयकूंक जाय. कित्याक आमी देवा बरीं जावच्याक देवूच हांव म्हणच्याक प्रयत्न करीत जाय म्हणून एक घडी भर चिंतलें जाल्यार त्या ताळण्याक ती सांपडती नातली. भुमी वायकूंठ तांणी होगडोवन घेवचें म्हूण कांय नातलें. पूण कितें जालें, आशा मनशाक थंय त्या सर्ग राजांत त्याच येदेन बागेंत म्हणल्यार बरें आसल्या त्या
आतां म्हणे येवेक ती आशा थंयसरी दसताली पळया हे देन बागीन सयत सोडूना तस जाल्यार वर्त्या देवाच्या सन्निधी आसल्या हे आतां म्हणे येवेक ती ताळणी बुलोवणी टेम्पटेशन नाटता तर तुका आनी म्हाका ह्या लौकीक संवसारांत जियेतना आनी कितलें चड नाटता पूण नाटलें जाल्यार आमी कांय भियेची म्हण गरज ना हांवें सांगलें देवाचो मोग आमचे थंय सरी समान जाता आसतना थंय ताळणे आयल्यार ते ताळण्याच्या बुलोवणेक या आमी ताच्या वायटाक बली जायचे म्हण कांयच गरज ना टेम्पटेशन बाय इट सेल्फ इज नॉट बॅड इट कॅनॉट डू एनी हार्म टू यू म्हाका आनी तुका कांयच वायट करूंक जायना खंयचो पावर आमी दिता त्या प्रमाणे त्या टेम्पटेशनाक आमी पावर दिलो जाल्यार तें टेम्पटेशन तुजें जाता त्या देखून चड जाणांनी कितें करचें आसा सांगचें आसा हांव तुका सोडना हांव तुका शिकयता बोध शिकयता म्हळ्यार नाका जाल्यार वायटाचे दोळे घालन नाका जाल्यार करन ताणें चिंतचें तें करतात म्हूण पयलीं तो एका खातीर पळयलें जाल्यार कितें जाता मनशा वयर हगें वैरत्व दुस्मानकाय द्वेश आमी मांडून हाडटाना जेवसार भितर भितर बरो नासता कालच्या दिसा आयले एका तरणाट्या चलयेक हांवें सांगलें तुजे थंय आसलो तो हाम भाव कान उडयचे तर तुवें एकच एक करूंक जाय यू नीड टू बी ओबिडियंट विधेय जावंक जाय कित्याक जेवसार अविधेय जेवसार हंकारी प्रायड आनी हांवच व्हडलो आजुनी ह्या संवसारांत तो हर एक लागीं दसता आसतना तो म्हणटा म्हजें जाय जाय हांवें सांगिल्ल्या बरी जाय जाय हांवें तें म्हणल्या बरी जाय जाय हांवें तें केल्ल्या बरी जाय जाय त्या खातीर तो झुजता आनी त्याच्या पैकी तो आमच्या सांगता झुजतना थोडीं जाणां तेच्या दवलेक सांपडटात सांपडले संपूर्ण नास जाता चलयेक हांवें सांगलें तुका कितें करूंक जाय वॉट यू वॉन्ट टू अचीव तुका व्हडलें म्हणून लेखूंक जाय तुका एक बरो लिडर जावंक जाय या तुका हेरांच्या अंडर आसो नजो ह्या हेरांनी सांगिल्लें तुका आयकोंक नाका तर हांवें सांगलें त्या कॉलेजींत एक तुवें डायरेक्टर जायचें दुसरें त्या हॉस्टेलांत तुवें मॅट्रान जायचें ते जाल्यार तुका सादारण म्हणटा कोणी विचारचें ना दुसरे अधिकारी आसात पूण तुजे स्टेप्स तुवें काडल्यात तें कर एका फावट तुका एसें ताणीं सांगिल्लें आयकोंक नाका ताणीं सांगिल्ल्या बरी चलोंक नाका तर तांच्या रुली प्रकार ती सांगतालीं एका फावट तुका जायना तुवें वचचें पडटलें ऑर एल्स तुका थंयच रावोंक जाय तर यू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए हॉस्पिटल ऑर कॉलेज यू बिकम द मॅट्रन ऑफ हॉस्टेल तर तुका त्या दळा तुवें कांयच भियेचें म्हूण ना आनी ह्या वेळार तिका सांगतना हांवें सांगलें तुका एकच एक सिंपल मॅक्सीम दिता तुजें तें आसा जाल्यार अहम तें आसा पळय प्रायड जेवसाराचें प्रायड आसा पळय तें तुका डिफीट करचें जाल्यार यू नीड टू से सॉरी तें ताची आवय म्हणूंक लागली ताका सॉरी म्हणूंक मात जायना फादर कित्याक हांवें म्हणूंक जाय म्हण ते दिसतात तेंच हांवें म्हळें जेवसारी तेंच कित्याक हांवें म्हणूंक जाय अविधेय जावन गेल्यार उपरांत ताका विधेय जावंक नाका त्या देखून तो भुमी वैकुंठांत त्या सर्गाच्या दायज जावन भायर पडलो तो बिकेम फॉलन एंजल कोणा कोणाक नाडूंक गेलो आनी आज इतलें नाडटा ह्या संवसारांत जायते जाण ताच्या दवलेक संपडोवन आज वत धाडटात आनी ह्या चलयेक हांवें सांगलें तुजें शिकप बरे तरान जायचें वॉट इज युअर ना हांव तशें आसलें हांव अशें आसलें लेट इट बी देर तूं एक अंता पावतना तूं एक उद्या पावतना तें सगळें कर पूण आतां तूं एक स्टुडंट एज हर ओन एंड हिज ओन रेगुलेशन्स एंड हिज ओन रुल्स एंड लॉस नियम आसात त्या नियमा प्रमाणे चल आनी त्या नियमा प्रमाणे चलतना तुका खालतें जावंक जायना तर तुवें त्या जाग्यार आसल्यारय तुका हर एका वेळा म्हणल्यार बरें समस्या येतलेच त्या देखून टू डिफीट अहम दॅट इगो द ओन्ली मेडिसीन टू बी ओबिडियंट एंड टू से सॉरी हांवें म्हळें जावंक पुरो तुजी चूक ना तुका फक्त तुजी चूक ना तर हांवें ताका सांगलें गिव मी तूं परफेक्ट आसाय तर 100% परफेक्ट आसल्यार बरोवन दी म्हाका खंय तूं परफेक्ट आसाय तुजें टायम टेबल काड आनी बरोवन दी एंड आय वील प्रूव यू नॉट इवन 50% यू आर परफेक्ट कोणाय मनशाक आनी एका मनशावर राग द्वेश येना ऑटोमॅटिकली येना तेंय आमी हॉस्टेलांत आसतना इस्कॉलांत आसतना कॉलेजींत आसतना ते वेळा आमी तांकां बऱ्या तरान तांचे उन्नते खातीर उदारगते खातीर वावुरता अशें आसतना
सगळ्यांनी ताका ब्लेम करचें जाल्यार ते म्हणटा दर इज नो मिस्टेक ऑफ मायंड. मिस्टेक ऑफ मायंड म्हणटा आनी उठचें 9 वरांक. एका हॉस्टेलांत एका कॉलेजीन शिकता आसतना तूं 9 वरां उठचें जाल्यार तूं ल्हान भुरग्यांक म्हण विचार. ल्हान भुरग्यांक तूं या तूं हांव सीख आसाय की ना वाय आलस्य लेझिनेस म्हणा लागल्याची आवय. तर लेझिनेस इज ऑफ इवल. लेझिनेस इज नॉट ऑफ गॉड. तर तूं हांगात गेलें तेच प्रमाणे आर्ग्यू करचें कित्याक हांवें ताणें सांगलें बरें आयकचें. हांवें ताका परत सांगलें यू बिकम ए डायरेक्टर. डायरेक्टराक वयली अथॉरिटी विचारतना ताणें कांय आन्सर दिवेत पूण फॉर द टेम्पररी सोल्युशन आय विल गिव यू बिकम द डायरेक्टर. म्हज्या भावान बिडेन जायते फुडें आमी चिंतचे आसा हांवें कित्याक आयकच जाय, हांवें कित्याक ओबिडियंट जायचें, हांवें कित्याक विधेय जायचें, हांवें करिनासतना कित्याक हांवें आयकच जाय. सो मी म्हणटालें जायतें आयको मेळटालें, जायते अपराध तुजेर मांडटाले, आत्मान मांडटाले, भिये नाका म्हजे वयर ते मांडिल्ले संतोष पाव आनी तुजें नृत्य द कॅरेक्टर बऱ्या तरान जिये, व्यक्तित्व बऱ्या तरान मांडून हाड. त्या खातीर आमी बुलोवण्याक मेळ्ळ्याक आमी बली जावचें न्ही. त्या बुलोवण्यातून आमी भायर येवंक कशें फूड करी जाय, कशें तातूंत हाऊ कॅन आय कम आउट ऑफ दोज टेम्पटेशन्स, हाऊ आय कॅन डिफीट द टेम्पटेशन. मोर दॅन दॅट हांवें कशें त्या टेम्पटेशनाक ह्या बुलावण्याक सोल्वय जाय म्हणून आमी एक चॅलेंज मारूंक जाता. पयल्यान ताळणी येतना देदेस्पर जायनाका. ताळणी येतात म्हूण देदेस्पर जावची गरज ना. आमच्या रेतेर मंदिर एकलो येता आनी म्हणटा म्हाका दाळ ताळणी फादर 3 ताळणी ही ताळणी. हांव म्हळ्यार ताळण्याक तूं वय म्हणशी जाल्यार तुवें मोरच्या म्हणसरी ती तुज्या सांगात तासताली. मागीर इल्लो वेळान ती आसूंक पुरो आमकां कळीत ना पूण मोरच्या म्हणसर तुजें तें आसतालें. पूण तुका त्या ताळण्याक नो म्हणून कितें हर एका हप्त्यान तो रेतेर येतना ताचे एक राग आदे ताळा म्हाका ताळणी येतात. हांवें म्हळ्यार ताळणी तुका मात न्ही हर एकल्याक येतात. ते ताळण्याक पूड करूंक ह्या ताका सोलवोंक तुका कळीत. ताळणी येतना देदेस्पर जायनाका. कित्याक म्हळ्यार पाद्रे पियो म्हणटालो ताळणी एक व्हडलें संकेत तुजो आत्मो देवाक मानवा सारको करच्याक. तुजो आत्मा देवाक मानवाचो सोल इज प्लिजींग टू गॉड. तुका ताळणी येताना त्या ताळण्यांत पूड करता आसतना तुजो आत्मा देवाक मानवलो जाता. ताळण्याक बली जावन न्ही, ताळण्याक सांपडोन न्ही, ताळण्याक पूड करन ताका सोलवणी दिता आसतना. ताळणी वायट म्हणूंक जायना, थोडे पवित्रपणां आपणावंक गरज पडटा म्हणटा याकोबाचें पत्र 1 अध्याय 12वी ओळ. ताळणी पवित्रपण आपणावंक गरज पडटा. कशें एक भांगार वापर बायतरान ते परजळाचे तर उज्यांत घालून लासून ताचे सकडी आसलें कल्मश काडून उडयतात आनी तेतना ते बरें परजळटा गे. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत ताळणी येतना पवित्रपणाची परिक्षा न्ही, पवित्रपण आपणावंक आमकां आदार जाता. जेको म्हणटा ताळणी येतात देखून आमी आशिर्वाद घेवंक फावो. जिविताच्या देण्याचे मुकोट भोगतल्या आमी देवाचो मोग करणारा जातले. हांव पळया ताळणी येता देखून आमी आशिर्वाद घेवंक फावो. ते ताळणे पूड करता आसतना आमी विनर्स. केदाळा विनर्सांक जिखला भरल्यांक आमी इनामां दिता न्ही. तशेंच आमच्या टेम्पटेशनांत आमच्या ताळण्यांत आमी जीख लाभतना आमी आशिर्वादीत घेवंक फावो. जिविताच्या देण्याचे मुकोट भोगतले आमी देवाचो मोग करणारे जाता. हांव चड आनी चड देवाचो मोग आमी करता. त्या खातीर म्हळ्यार लेंट एल स्टँड्स फॉर लव, ई स्टँड्स फॉर इक्विलिब्रियम. लव इक्विलिब्रियम, नो टू टेम्पटेशन. टेम्पटेशन येतालें, नो टेम्पटेशन म्हणून सांगना, नो टू टेम्पटेशन. त्या ताळण्याक आमी न्हय म्हूण सांगूंक आमकां आदार मेळटा. सान फिलीप नेरी कितें म्हणटा आयका. तुज्या ताळण्या वयर रुदान करिनाका. देवान आमकां एक सेगूण दिवच्या पयलें अवगुणाक आमी बली जावंक नजो म्हणल्यार की ही ताळणी जावन आसात. जायते बडी सेगूण देरवी देणी टॅलंट्सां बरेंपण ग्रेस्तकाय जावंक पुरो थोडो बटी आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां जावंक पुरो. ह्या वेळार आमकां ताळणी दोसतात. त्या देखून आमी ताळण्याक सांपडोन वचो म्हणल्या खातीर, बली जावन वचो म्हणल्या खातीर बरें एक सेगूण मेळच्या पयलें आमकां ही ताळणी येवन आमी परत त्या सेगुणांनी आमी
टेम्पटेशनाक ह्या ताळण्याक बली जावंक नजो म्हणल्यार एकतरी जाणां खातीर आमकां ती ताळणी येवची जावन आसा. तर मगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी शेगूण आपणावच्या पयलें असले अवगुणां बाली जावन नजो म्हणल्या खातीर ती बरे शेगूण आपणावंक नजो म्हणल्या खातीर ताळणी दोस्तात म्हणटा सान बेनेडिक्ट. ताळणी दोस्तात ताच्या जिवनांत ताणें म्हणलें एक वर्त घडीत अशें आसा, तो ताळण्यांक बाली जावन नजो म्हणून जायते प्रयत्न करतालो. त्या ताळण्यांत पडोन नजो म्हणून तो सदांच पेसाडटालो. आनी अशें आसतना कितें जालें, तो ताळण्याक सांपडो नजो म्हणून देवा कडेन मागोन आसलो. एक माट्या भितर वचून मागोन आसलो. थंय एक ल्हानसो एक वारें वचोंक दोंपलो आसलो आनी थंय एक बरें सुकणें येवन रावलें. आनी हें सुकण्यां पळयलो ताका बारीक खुशी जाली आनी बरें सोबीत दिसतालें. वो गेलो आनी हळटार ताका आपडलें. तें आपडल्या क्षणान तसो डिसगायज हिमसेल्फ एज सेटन त्या जेवसाच्या रूप घेवन आयिल्लो. इमिडिएटली हाचे वयर वंदवणी सुरू जाले. ताळण्याचो बरोच येवन पडलो. हाका लैंगीक विश्वाचे चिवळ जालें आनी हो वचोन कोणा सांगता म्हणे लैंगीकपण आपणायचें म्हूण ताका बगलें म्हणटा तो. आनी अशें बगता आसतना ताचे सगळे कूड अशें ताका दसताली की वसजे धांवत कोण आला की म्हण वसजे म्हूण ताका बगून आसतना सान बेनिडिक्टाक उगडासाक आयलें. ताळणी म्हजें आसलें सगळी शेगूण उगडोवन घेवच्याक अवगुणाक बली करच्याक आयलां म्हणलेंच ताणें ताचें सगळें वस्तूर पिनलें, खाण उडयलें आनी नागडो जावन तेंत आसलें एका कांट्याच्या झाडा वयर तो लोळ्ळो म्हणटा. लोळ्ळो, कांटे तोपताले. कांटे तोपतना आयलें रगत भायर इल्लें 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 इल्लें. सगळें म्हजे ताळण्याचे वंदवणी संपूर्ण काबार जावच्या म्हणसर हांव त्या कांट्याच्या झाडांत लोळ्ळो. आनी ताचे उपरांत केन्ना म्हजे ते वंदवणी ह्या बुलोवणी ती संपली, शांत जाली. ताचे उपरांत हांव भायर आयलो आनी म्हाका कळीत जालें ताळणी येता आसतना खंयच्या तरान तें दोसता. तर तुज्या लैंगीकपणाचो ताळणी आयली तर निश्कळपण सांबाळूंक देव तुका आदार दिता. भिवचें नाका. तो मनीस म्हणूंक लागलो म्हाका केदोळे तेंचो लैंगीकपणाची ताळणी येवची फाद. हांव म्हळें देव तुका आदार दिता निश्कळपण सांबाळूंक. स्वार्थ जे ताळणी आयली तर उदारपण दाखोवंक आदार दिता. पळया, पयलें आमी पळयलें ताळणी येताना तेजें स्पर जायनाका. दुसरें, ताळणी येता आसतना तुकाच दुरसानाका. हांव बरो मनीस न्हय, म्हाका ताळणी येतात. एक उपदेश तुवें मोडलोय तर हांव व्हडलो फातकी म्हूण तुका दुरसानाका. तुकाच तूं ब्लेम करिनाका. दॅट इज कॉल्ड गिल्ट. आनी त्या वेळार कितें जाता, गिल्ट भितर वचोन 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 जेवसार तेच्या भितर बसोन जायतीं कामां करता. तूं सोऱ्याचो आमाली जाल्यार तुका आनी सोऱ्याक दुरसानाका. सांग पळय, तूं सोऱ्याचो आमाली तातूंतल्यान भायर येवच्या उपाय सद डिस्कशन कर. तुज्या आदल्या पारक्याच्या फाटल्यान वचनाका. वय देवान तुका बरो करून रचला. मनीस जावन तस्सो तुका सांबाळटा. मनशाक सांबाळचो देव ताचे लागीं मागता आसतना खंडीत जावन सांबाळटा. तिसरें, सैतानाचो उद्देश आनी सकत कितें म्हणून समजोन घे. कितें म्हणून समजोन घे. आमकां ताळणी येतना आमी चिंता सगळें कोसलोवन पडलें. पूण उडास दवर, देवा मुखार सैतान सलवल्लो दुस्मान. तूं आनी हांव देवा मुखार व्हरतें जैत आपणयलेलीं भुरगीं. आमी देवा सांगता आसतना पवित्रपण भरलेलीं सैतानाक पवित्रपणांत कांयच अधिकार ना. मेडेपणान मात ताका अधिकार. त्या देखून तुका कितेंय ब्लॅक मॅजीक अवसर पडला, या कोणेंय तुका कितेंय केलां, या तुका पातकां ओडलां म्हणून तुका बगता आनी तातूंतल्यान तुका भायर येवंक जाय. एक बरें कुमसार जा, बरें कुमसार जा. त्या देखून जायते फावटी कितें करता आमी सक्रामेंत सेवच्या पयलें सक्रामेंत आतां काजरचो सक्रामेंत, कन्फर्मेशन, कम्युनियन, तशें खंयचेय आनी पिडेस्तांची मागणी, हें सगळें कित्याक? तुज्या थंय जेवसाची विदोवळी हें नासतना रावच्याक, तुवें नितळ जावन उरच्याक. पळया, नितळ जावन उरच्याक. त्या खातीर देवा मुखार आमी पवित्रपणान भरलेलीं जालीं जाल्यार सैतानाक पवित्रपणान कांयच अवकाश ना. यू नीड टू बी क्लीन. मेळेपणान मात्र त्या देखून आमी थोडे फावटी म्हणटा हें काळीज कुमसार ना, खंयचेय गरज ना म्हणल्यार बरीं करतात आनी बरीं जालीं म्हळ्यार मेळेपणांत जेवसार जियेतास बरेपणांत आनी पवित्रपणान मात्र कंप्लीट होलिनेसान मात्र तो तुका
थंय जियोंक ताका जागो ना. नातर इल्लें मेळ्ळें जाल्यार त्या चिखलान तो लोळटा, तो जियेता. याकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7 आनी 8 वळेस म्हणटा, सैतानाक पाठ करा, तो धांवतालो. सैतानाक पाठ करा, त्या तुज्या बुलावण्याक बली जायनाका, ताका पयस करूंक तुका आदार देव दितालो. सैतानाचो उद्देश कितें? तो तुका संतोश दिवंक येवना, तात्कालीक कुशलाय दिवंक तो आयला. त्या खातीर जो वांजाल 10 अध्याय 10 वळेन सांगता, चोर येता चोरूंक, लोटूंक, देसवाट करूंक आनी नाश करूंक. चोर म्हळ्यार जेवसार. तो येता चोरूंक, लुटूंक, दुस्पाडोवंक, विबाडोवंक, नाश करूंक, तुजें दुस्पटावंक. पूण हांव आयलां जिवीत दिवच्याक म्हणटा स्वामी. तर 2 तफावत बऱ्या तरेन पळयत. तात्कालीक कुशलाय, तात्कालीक हॅपिनेस. जायते जाणां तात्कालीक त्या कुशलाय पडोवंक वेळ ना ह्या दिसांनी. जायते अवकाश आसा, जायते अवसर आसात. तुमी पळयता जाल्यार तुमकां कळीत जाता युट्यूबांत कितलेशे जाणां आज त्या मादक द्रव्याक वळख जाल्यात, कितले जाणां आमच्याच सेस समारा त्या ड्रग्साक वळख जाल्यात, कितले जाणां त्या लैंगीक पातकांत आसात, कितले जाणां नाका जाल्ल्या चोरयेंत आसात, कितले जाणां नाका जाल्ले पोटी मारतात, कितले जाणां हेरांक नागयतात, हेरांक फ्रॉड करतात, हेरांचे लुट्टात, कितलेशे जाणां हेरांचे दाबाव घालून तांचे आपारसून खातात, कितलेशे जाणां तांच्या जाग्याक वांटो दिनासतना ते वांटो आपणासत म्हूण गिळ नासात, कितले जाणां हेरांक वाट दिनात, दुस्मानकाय मानून आसात. सगळें मोसोर करनासात, प्रतिकार प्रतिविरोध सगळें. हांव तूं म्हणल्यार एक आंबाव इगो, हें सगळें घेवन आज कितें करतात? सैतानाच्या खुशालकायेक बली जातात, सैतानाच्या वडण्याक ताळण्याक ते बली जातात. हें तात्कालीक मोगाचें, टेम्पररी. बिकॉज जो सैतान तुका संतोश दिवंक म्हूण आयिल्लो, तो तूं संतोश विबाडटा, तुका मात तें कळीत जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. नेक्स्ट 4 आमी पळयलें जाल्यार, तुज्या आदल्या जिवनाक फाटीं वचनाका, त्याच आदल्या जिवनांत रावनाका. आनी एक ट्रिक ऑफ डेवल इज टू टेक यू बॅक टू द ओल्डर एक्टिविटीज. कितें जालें? काल एकल्या आयिल्ली तो पूत म्हणा लागलो, आदलेंच हाडचें फादर आनी आसलो संतोश उगडोवन घेवचो. वय, आमची आयडेंटिटी कितें? शेगूण आनी पवित्रपण. आमी संतोशान जियेचें तर हें गरजेचें. संतोशान जियेचें, शाश्वत संतोश, बरो संतोश, उल्हास, हुरूप. तात्कालीक कुशलाय, मजा ते तात्कालीक जेवसार दिता, दाखयता आनी तेंचो वण घेवन तुका त्या नासा पळयता. आमी तशें केलें जाल्यार आमी त्याच वायटांत सांपडटले. हांव नासमाधानाच्या, नालिसाच्या, वायटाच्या जिवनाक पडोवन रडोंक जाय पडटलें. आमी तसल्या ताळण्याक बुलोवन ताळण्याक बली जाल्या जाल्यार आमी नासमाधानाक पडोवचें पडटलें. एक सिंह मांस खावचें सोडून तण खायत तर ताका रुसत गी. तशेंच पवित्रपणांत आनी नितळायेंत आनी बरेपणांत संतोशान जियेचें जाल्यार, आमी शेगुणाची जिणी जियेचें जाल्यार, आमी त्या ताळण्याक बली जावन आमी पडल्या तर आमी खऱ्या संतोशान जियोंक साध्य ना. तुका ताळणी येतना जैत व्हरोंक कश्ट मारतात तर तुज्या बऱ्या इश्टा लागीं ह्या एका कावन्सिलरा लागीं वचून बरें उक्त्यान उलय. बसून कितें करचें म्हूण वाटो सोदून काड. आनी हें कावन्सिलींग समालोचन बारीक गरजेचें जालां. कित्याक आमी आमचें एक कान हेरांक दिवन आमचें उतरां तांचे वयर निराळ बऱ्या तरान सांगून उक्त्यान सांगोंक जाय. पोटी मारचें न्ही, गेल्ल्या कडेन कावन्सिलिंगांत ती लिपोवन दवरचें न्ही. जेवसार म्हणटा लिपोवन दवर. कित्याक म्हळ्यार तुका नाडूंक, तुका ताळण्यांत घालूंक आनी तुजें नाश करचे खातीर. मागोवंक सांग हेरां कडेन, मागोवंक सांग. म्हजे खातीर मागा, खंडीत जावन तुज्या मागणें आनी आमचें मागणें सांगाता मेळटा सांग. बलिश्ट तरान तुका भायर येवंक आदार जाता. पुरासण नाका, खुमसा जावच्यांत पुरासण नाका म्हणटा पापा फ्रांसीस. देवाक पुरासण म्हणलें ना. तर मोगाच्यानो आमी आमच्या ताळण्यांतल्यान भायर येवच्याक 4 उपाय हांवें तुमकां दाखोवन दिले. पयलें जावन आसा, ताळणी येतना देदेस्पर जावचें न्ही. दुसरें जावन आसा, ताळणी येता आसतना तुका दुरसां नाका, हांव पातकी, हांव तसलो, हांव वसलो म्हूण दुरसां नाका.
तिसऱ्या सैतांचो उद्देश आनी सकत कितें म्हूण समजोन घे. चवथें, तुज्या आदल्या जिवनाक फाटीं वचनाका. आयचो दीस बऱ्या तरान जिये, सोम्याक उलो मार आनी सोम्याच्या वरत्या आदारान जियोंक हो प्राचीत काळ आनी हो बरो वेळ आमकां कुरपेचो आदार जावन आसा. कृपा दिता. युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी म्हणा लागलो सांत पावल. कित्याक तुजे कृपा आसतना कितेंय टेम्पटेशन येवं दी, कितेंय बुलोवणी येवं दी, कितेंय ताळणी येवं दी, हांव भियोनसो ना. कित्याक तूं म्हजे सांगात आसा. वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग वीथ द लॉर्ड, वीथ क्रायस्ट. सोम्या सांगता हांव सदांच अपुरबाय तरान जियोंक तुमकां सर्वांगी भोव अपुरबायचो प्राचीत काळ मागता. जावंक बरो स्प्रिंग टायम, जावंक बरो ते भितर दवरले ते वायट सगळें खाण उडोवन परत ईट घालून आमचे काळीज पवित्रपण आनी शेगूण वर्त्या तरान वाडोवंक मेळलो व्हरतो अवकाश. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पवित्रपणांत भरच्याक, शेगुणाची जिणी जियोवच्याक आम्हा सर्वांकी प्रत्येक तरान विनोद गांगुळी आनी ताच्या कुटुंबान आमकां देव आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.